ना आमच्या थोड्या कावन्सिलांक असो राग येयलो कित्याक तांकां इनवायट पावूंक ना म्हणून. एक्चुली इनवायट म्हाका काल सांजची पावल्ली, म्हाज्या टेबलाचेर सांजची येयल्ली ही इनवायट जी आसा, आनी ही सेम इनवायट कावन्सिलाकूय आमच्या ऑफिसार हाडून दिली. पूण खंय तरी आमचे मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी आमच्या जो बसता तेणी ती आमच्या कावन्सिलाच्या हातीन पावोंक ना. आनी ती म्हणजे आमची मिटींग सुरू जाली आनी मिटींग सुरू जातकूच बोवाळ सुरू जालो. बोवाळ सुरू जातकूच मागीर तांकां कळ्ळें बाबा इनवायट ऑलरेडी पावलेली आसा आनी कॅबिनान ड्रॉवरान दवरली म्हणून मागीर हाडून दिली. म्हणून त्या खातीर ते मातशें चावल्ले बाबा कित्याक येदो व्हडलो प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी आनी आमचो नितीन गडकरी जी आमचो हांगा येता युनियन मिनिस्टर, म्हणून सगळे जाण आपुणून रावले बाबा हें उजगाडन केन्ना जाता म्हणून. आनी काल आमी जी लायटींग बिटींग पळयली त्या हितून कोणाकूच नासलें, पण मनान मातशें दिसलें बाबा सगळ्यां जाणांक 25 कावन्सिलराकूय थंय वचपाक जाय, पूण वायट दिसलें बाबा आमकां कितें आपोवंक नाका म्हणून. पूण अशें कांय जावंक नासलें, मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालें. इनवायट तेंच्या हातीन मेळोंक ना म्हणून मातसो बोवाळ जालो, तेच्या वयर कांय ना. आनी म्हाका दिसता बाबा सगळे 25 कावन्सिलर आयच्या फंक्शनाक येताले. बेसिकली कितें म्हणून बोवाळ जाता? वॉट वाज देयर अंडरस्टँडिंग? वॉट वाज देयर अंडरस्टँडिंग कितें जाला, तेंचो मेन प्रॉब्लम जालो कित्याक जी इनवायट जी आमकां येयल्या तेचेर चेअरपर्सनाचें नांव ना. ते कितें म्हणटा, गिरीश बोरकर म्हणून आमी उलयना म्हणटा ते. फाल्यां चेअरपर्सन आमी एज अ चेअरपर्सन उलयता आनी तुजें नांव कित्याक ना काय म्हणून तेंच्यांनी बोवाळ केलो. पूण हांवें म्हणलें बाबा एज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना प्रोजेक्ट आसता तेन्ना चेअरपर्सनचें नांव येयना अशें म्हाका म्हायती येयली. म्हणून हांवें म्हणलें तेका आनी कितें घेवन बसया. लास्टाक प्रोजेक्ट आमच्या येदो व्हडलो आमच्या वास्को सिटीन जाला आनी येदो व्हडलो ब्रीज जाला म्हणून हांवें म्हणलें तेंच्यांनी घालूंक ना न्हू, मे बी कितें प्रोसेस आसता तो हांव म्हणलें फायंड आवट करता. बेसिकली मिसअंडरस्टँडिंग ओनली. ओन्ली मिसअंडरस्टँडिंग, नथींग एल्स. सो अटेंडन्स विल बी देयर फुल फ्लेज. अटेंडन्स विल बी प्राऊड. आमच्या वास्कोन हो येदो व्हडलो केबल ब्रीज, जो कर्व ब्रीज म्हणटा तो आमी म्हणटा केबल ब्रीज फर्स्ट टायम इन इंडियाक. आनी ते पळोवपाक आमी सगळे आपुलकीन रावले. आनी पयलीं आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आयना आमदारा वांगडा बाबदाच्या. आनी आमी सारके हितून रावलेले आसा पळय केन्ना सुरू जाता कित्याक आमकां खबर आमी त्या ब्रिजाचेर आमी कितले त्रास काडले. तो अपर रॅम्प जो येवपाचो तेजो फूल क्रेडीट गोज टू MLA दाजी साळकर. म्हणून सगळ्यांक जाल्लो जाय, सगळ्यांक मातसो दुखलें कित्याक इनवायट येवंक ना म्हणून. कित्याक सगळ्याच्या रिप्रेझेंटेटीव सगळे जिखून येयले, इलेक्शन जिखून येयले आनी सगळ्यांक दिसता पळय आपणाचो थंय अधिकार आसता येवपाचो म्हणून सगळें जालें. पूण तांकां सगळें इनवायट आमी दिली कळ्ळें न्हू. पूण मागीर कितें उलयता मातशें कितें प्रेस रिपोर्टर रोखडें हें जाता न्हू म्हणून हायलायट जालें तें. अशें कांय ना. ऑल आर वीथ दीस गूड प्रोजेक्ट थँक्स टू BJP गव्हर्मेंट. आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट, आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर, ताकाय हांव देव बरें म्हणटा. आमचो इतलो बरो प्रकल्प तुमी बेगीनच्या बेगीन सुरू केलो आनी खंय तरी आमच्या वास्कोक एक बरो सुटावो मेळ्ळो.